तरणाट्यांनी स्वताचो फुडार स्वयंरोजगारांतल्यान घडोवपाक जाय तशें जायत जाल्यार गोंयांतल्या बेरोजगारीचो प्रश्न सुटावो जातलो असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला। गोंयच्या उद्देजकांक लागपी मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिवप तशेंच गोंयच्या तरणाट्यांक रोजगार दिवपा खातीर गोंय सरकार खासा TIP विभाग चालीक लायला। ह्या विभागाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें। 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत तृणमूल काँग्रेसी वतीन पर्वरी मतदारसंघाचे उमेदवार म्हूण उबे राविल्ले संदीप वजारकार हाका जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणा वयल्यान SITन अटक केला। एका जोडप्याक बोगस कागदपत्रां दिवन 27 लाख रुपयांक जमनीचो वेव्हार केल्ल्या खातीर ताका SITन अटक केला। गोंयांत बेकायदेशीर तरेन जमीन विकपाच्या प्रकरणात गोंयचे राजकारणी घुस्पिल्ल्यात असो आरोप फाटल्या कांय दिसां सावन जायत आसा। हे फाटभुंयेर संदीप वजारकार हाका अटक केल्ल्याचें कळटा। कोविडा उपरांत बेरोजगारी सगळे जगान वाडत आसा। तातूंत सर्वायवल इज द फिटेस्ट अशें आशिल्ल्यान गुंडागिरी फक्त गोंयांतूच न्हय तर पुराय देशांत पसरपाक लागल्या अशें विधान मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी केलें। बेरोजगारी ह्या वाडट्या गुन्यांवा फाटलें मुखेल कारण आसा अशें मंत्र्यान म्हटलें। तशेंच ही गुंडगिरी सोंपोवंक खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन हाचेर उपाय करपाक जाय अशें मत सुदीनान उक्तायलें। ₹37 कोटी मोडून सरकारान पेडण्यांत खेळचो स्टेडियम बांदले, मात्र ताजो उपेग बऱ्या तरेन उपेग जावपाक जाय अशें आदलो मंत्री बाबू आजगांवकार सांगता। पेडण्याचें स्टेडियम भुरग्यांक खातीर आसा ते भाडेपट्टीन दिवंक जायना। थळाव्या तज्ञांनी हाचेर आवाज उठोवंक जाय अशें बाबू आजगांवकारान म्हणलें। आमची संस्कृती नाशिल्ली नायट लायफ, ड्रग्स वेव्हार ह्या सारक्यो वायट प्रवृत्ती मोडून काडपाक सरकार गंभीर आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां। गोंयची परंपरा आशिल्ली भजन, फुगडी, धालो आनी हेर समृद्ध संस्कृती तिगोवन दवरपाक दरेकल्यांक फुडें येवचें असो उलोय तांणी मारला। विठ्ठलापूर कारापूरच्या सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान आयोजीत केल्ल्या विद्यार्थी आनी मानेस्तांच्या सत्कार सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री उलयताले। ह्या वेळार मयेंचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं विद्यार्थ्यांचोय भोवमान केलो।
ट्राफिक कायदे जर दर एका नागरिकान समजून घेतिल्ले जाल्यार गोंयांत अपघात कमी जावपाचे अशें सभापती रमेश तवडकरांचें म्हणणें. ज्या वेगान लोक गाडी चलयतात ते बेशिस्त चलयतात आनी स्वताच्या जिवा वांगडा हेरांचोय जीव त्रासान घालतात. कायदे पाळना ताचेर खर कारवाय करपाक जाय जेणे करून अपघात कमी जातले अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. उदरगतीच्या कामान आडमेळी आयल्यार मतदारसंघातल्या कम्युनिदाद जमीन वापरपाची शक्यताय सरकारा कडेन पळोवपाची विनवणी हळदोणचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरान केल्या. हळदोणा मतदारसंघात जमनी व्हडा समस्या आसा. मतदारसंघातली चडशी जमीन कम्युनिदादाची आशिल्ल्यान उदरगतीच्या कामां खातीर जमीन मेळोवपाचे पंचायतीक अडचणी येतात. सरकारान वास्तवा विशीं जागृत जावन कम्युनिदादाची जमीन कशी जाता तें पळोवपाची गरज आसा. तांचो उपेग ते ज्या गांवांनी आसात त्या गांवांत चड कांय फायद्या खातीर करूंक येता. कम्युनिदादी इबाड नासतना ह्या जमनीचो वापर जावंक येता. तशेंच भौशीक कामांचो हेतू लोकांची सेवा करप अशें राज्यपालान आपल्या संबोधनांत सांगलें. अशें गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी बिरेस्तारा पॅन गोवा यात्रेचो एक भाग म्हूण हळदोणाक भेट दितना ते उलयताले. भाजपा फुडारी सोनाली फोगटान खून प्रकरणात वादग्रस्त आशिल्ले कलीस बिशेक क्लबांचें बांदकाम मोडपाक शुक्रारा सकाळी सुरवात जाली. मात कांय वेळ उपरांत ह्या कारवायेचेर सर्वोच्च न्यायालयान स्थगिती हाडली. ते खातीर फुडल्या सुनावणी मेरेन कलिसाचें बांदकाम मोडपाचें काम बंद उरलें. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशान हस्तक्षेप करूंक शकना अशें सांगून राष्ट्रीय हरीत लवादान कर्लिसाचे धनी लिनेट नुनीस हांची याचिका भायर आयिल्ली. ही याचिका भायर आयिल्ली उपरांत कल्लीस वेवस्थापनान सुप्रीम कोर्टांत धांव घेतिल्ली. पूण सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणे पयलीं शुक्रारा सकाळी 7 वरांचेर कलिसाचें बांदकाम मोडपाक सुरवात जाल्ली. ते खातीर ही कारवाय अनन्यायकार आसा अशें कर्लिस धनी लिनेट नुनीस हांच्या आदोगादान सांगलें. ह्याच रेस्टॉरंटान सोनाली फोगटान तिच्या वांगड्याक बळजबरीन ड्रग्स दिल्ले. कोलवा दर्यादेगेर पर्यटना खातीर खात्याच्या जमनीचेर बांदिल्ल्यो बेकायदेशीर खोपी ह्यो गांवच्या पंचायत आपल्या अधिकाऱ्याचो गैरवापर करून बांदल्या. ह्या गांवकारांक कागाळी उपरांत पर्यटन खाते, मामलेदार, नगर नियोजन खाते आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी आनी सर्वेक्षण केलें. मात ह्या दर्यावेळ सुमार 200 अश्यो बेकायदेशीर खोपी पारंपारीक नुस्तेकारांनी बांदल्या. देखून म्हजें एकट्याचेंच नांव घेनासतना ह्या 200 खोपींचेरूय कारवाय जावची अशी मागणी पंच डॉमिंगो रॉड्रिग्जान केल्या. भाजपान भारत देशातल्या सगळ्या संस्थांचो ताबो घेतला आनी ह्या संस्थां वरवीं भाजपा दबाव हाडीत आसा असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी हांणी केला. आतां हें झूज राजकीय पक्ष मदीं ना, मात आतां हें झूज स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन स्टेट आनी ऑपोजिशना मदीं आसा अशें गांधी म्हणटा.
गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क अंतर्गत पिलार फादर अग्नेल कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात बेरेस्तारा करिअर मार्गदर्शनाची कार्यावळ झाली. या कार्यावळीत पुण्यातले फामाद शिक्षक, फॉक्सबेरी टेक्नॉलॉजीचे CTO आणि करिअर पथाचे संचालक शेखर भट हांणी विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. कला आणि वाणिज्य फाट्यांत आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक नोकरी आणि वेवसाय आसपी संदीची माहिती शेखर भटान विद्यार्थ्यांक दिली. काजू प्रक्रिया उद्देगांनी चडांत चड गोंयकारांक कामगारांक संद दिवची हे खातीर उद्देग खात्यान काजू प्रक्रिया उद्देगां खातीर रोजगार अनुदान येवजण अधिसूचीत केला. येवजण्यांतल्यो अटी पुराय करपी उद्देगकारांक सरकारा कडल्यान वर्सुकी 10 लाखां मेरेनच्या अनुदानाचो लाव मेळटलो. उद्देग खात्याची ही अनुदान येवजण फुडली 5 वर्सां कायम उरतली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम काजू प्रक्रिया उद्देगकारांक हे येवजणेचो लाव मेळटलो. येवजणेंतल्यो अटी पुराय करपी उद्देगांक कार्यरत गोंयकारांक कामगारांचो उण्यांत उणो पगार वा वट्ट खर्चाचे 50% इतले अनुदान सरकारा कडल्यान मेळटले अशें अधिसुचोवणेंत म्हणलां. दिल्लीच्या राजपथाचें नांव कर्तव्यपथ करपाचो सुवाळो बिरेस्तारा सांजेचेर जाले. नामकरणा उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं कर्तव्यपथांचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार इंडिया गेटी कडेन आशिल्ले नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या पुतळ्याक लेगीत प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. देशाच्या अमृत महोत्सवाच्या काळांत राजपथाचें नांव कर्तव्यपथ करून एक इतिहासीक क्षण भारतांत रचला अशें विधान ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केलां. सेंट्रल विस्टा ह्या प्रकल्पांत राजपथाच्या नूतनीकरणाचो आस्पाव आशिल्लो. बांदकामा खातीर लागपी परवाने दिवपा खातीर राज्य सरकारान आतां नोटरी अभियंत्यांक मान्यताय दिल्या. बांदकामांक परवाने दितना खंयचेय नेम पाळचे ताची वळेरी सरकारान काल जाहीर केल्या अशी माहिती नोटरी अभियंता भरत कामत हांणी दिल्या. बांदकाम क्षेत्रांत वेगवेगळे परवाने सुटसुटीत मेळचे तशेंच तांकां लागपी वेगवेगळे परवाने मेळयतना कळाव लागचो न्ही म्हण सरकारान ही सोय उपलब्ध करून दिल्या. नितळ दर्या सुरक्षीत दर्या ह्या उपक्रमा खाला जागृताय निर्माण करपा खातीर 17 सप्टेंबराक बायणा, बोगमाळो, कोलवा, मिरामार अशा 5 दर्या देगांची नितळसाण जाली. हे कार्यावळीत विद्यार्थ्यां वांगडा केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या विंगड यंत्रणांकूय वांटेकार करून घेतले. नागरिकांनी हे कार्यावळीत स्वखुशीयेन वांटो घेवचो आनी नितळ दर्या सुरक्षीत दर्या हो उपक्रम यशस्वी करपाक सहकार्य करचें अशें आवाहन राष्ट्रीय ध्रुवीय आनी महासागर संशोधन केंद्राचे सशस्त्र VS सैनी हांणी बेरेस्तारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत केलें.
बंगालच्या उपदर्यांत चक्रीवादळाची अदृश्य स्थिती निर्माण जाल्ल्यान ताचो परिणाम म्हण उण्या दाबाचो पट्टो निर्माण जाला. सप्टेंबरांत गोंयांत कांय वाठारांत उटंगाराच्या वाऱ्या सयत पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. तर हेर कांय वाठारांत मध्यम प्रमाणांत पावस पडटलो. तशेंच 9 आनी 10 तारखेर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जाल्यार 11 आनी 12 सप्टेंबराक येलो अलर्ट जारी केलो. ऑरेंज अलर्ट हो सावधानीचो संकेत जावन आसा. गोंयांत सशे 10 सक्रिय कोरोना दुयेंती आसात. दिसान दीस कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आशिल्ल्यान भलायकी खात्याचो हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत 898 कोरोना चांचण्यो जाल्यो. हातूंत 111 पॉझिटिव्ह कोरोना दुयेंती मेळ्ळे. आतां मेरेन 3964 जाणांक कोरोना दुयेंसान मरण आयलें. तशेंच आतां मेरेन गोंयांत 2,56,858 जाणांक कोरोनाचो संसर्ग जाल्लो. हातूंतले 2,52,284 जाण उपचाराक उपरांत बरे जाल्या. मजगतीं राज्यांत परतून कोरोना दुयेंतींनी वाड जायत आसली तरी सरकारा कडल्यान कसलेच निर्देश जारी जावंक ना. तशेंच नागरीक लेगीत कोरोना नेमांक पाळो दिनात. राज्य भायल्यान येवपी पर्यटकांची तपासणी जायना. भारतीय तटरक्षक दळाचे अधिकारी आनी वेळसांव पंचायत हांच्या जोडपालवान बेरेस्तारा पुनीत सागर अभियान हांच्या खाला वेळसांव दर्या देख नितळ करपाची मोहीम आयोजीत केल्ली. ह्या मोहिमेक तांच्या वांगडा एन्थन जीसस अकॅडमीचे विद्यार्थी आनी शिक्षक तशेंच गोंयचो एकवट ही संस्था वांटेकार जाली. वेळसांव सगळ्यांनी एकठांय वेळसांव दर्या देग नितळ केलो. बेरेस्तारा ऑलिंपिक भांगरा पदक विजेतो भालो शेवटून नीरज चोपडा हो डायमंड लीग फायनलीचे खिताब जिखपी पयलो भारतीय जालो. चोपडान आपली सुरवात फाऊल करून केल्ली, पूण ताच्या दुसऱ्या यत्नांत 88.44 मीटर पयस भालो शेवटिल्लो. त्या उपरांत ताणें फुडल्या 4 फेरयेंत ताणें 88 मीटर, 86 मीटर, 87 मीटर आनी 83.60 मीटर पयस भालो शेवटून जैत आपल्या नांवार केलो. इंग्लंडाची महाराणी एलिझाबेथ II बेरेस्तारा राती 11 वरांचेर संवसाराक अंतरली. पिरायेच्या 96 वर्सां तिणें निमाणो स्वास घेतलो. फाटल्या खुबशा दिसां सावन तांची भलायकी इबाडिल्ली. दोतोरांनी तिका वैजकी निरीक्षणांत दवरिल्लें. सगळ्यांत चड राज्य करपी राणी म्हण तिची नोंद आसा. ब्रिटनचो राजकुमार फिलीप हांचे वांगडा तांचें 1947 वर्सा लग्न जाल्लें. 2015 आनी 2018 भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी एलिझाबेथ हांची भेट जाल्ली. ह्या वेळार एलिझाबेथ हांकां तांच्या लग्नांत महात्मा गांधीन दिल्लो लेज मोदीक तिणें दाखयल्लो अशें मोदीन म्हणलां. आतां ह्या फुडें महाराजा चार्ल्स III हो तिचो पूत पदभार सांबाळटलो.
महिम गोमंतक देवयज्ञ संघ सार्वजनिक गणपती मुंबई हांगा कालिका नाट्य मंदिर गोंय या नाट्य संस्थेन माझ्या मित्राची बायको हे मराठी नाटक सादर केले। या नाट्य सादरीकरणात तांकां मुंबईकारांकडल्यान खूब तोखणाय आयकुपाक मेळ्ळी। सेजा फुटबॉल अकादमी 18वी गोंय पुलीस करंड फुटबॉल सर्त जिखली। फायनलीन ताणें शापोरा युवक संघाक 2-1 अशा गोल फारकांनी हारयलो। गोंय पुलीस खेळा विभागान म्हापशेच्या धुळेर मैदानाचेर सर्तीचें आयोजन केलें। दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेक आमी विधानसभेच्या निकाला उपरांतूच लागल्यात अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें। शुक्रारा पिंपळकट्टा सार्वजनिक गणपती आनी मडगांव पुलीस स्टेशना वयल्या गणपतीचें दर्शन घेतल्या उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार नरेंद्र सावयकार, राज्यसभेचो खासदार विनय तेंडुलकार आनी हेर भाजपा कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। उत्तर गोंयांत जितल्या घरांनी, फ्लॅटांनी तशेंच हॉटेलांनी लोक भाड्याक दवरतात तांच्यांनी भाड्याक दवरच्या पयलीं घर धनियान दस्तावेज दिवचे पडटले तशेंच नोंदी खातीर तपशील पुलिशेक सादर करचे पडटले असो आदेश उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान दिला। हो आदेश 8 सप्टेंबर ते 6 नोव्हेंबर मेरेन 60 दिसां खातीर लागू आसतलो। तशेंच गोंयांतल्या सायबर कॅफे मालकांक पर्यटकांची नांव, पत्तो, संपर्क क्रमांक आनी ID पुरावे आशिल्ली नोंदी सांबाळचो आदेश दिला। कोविडा उपरांत बेरोजगारी सगळेच जगांत वाडत आसा। तातूंत सर्वायवल इज द फिटस्ट अशें आशिल्ल्यान गुंडगिरी फक्त गोंयांतूच न्हय तर पुराय देशांत पसरपाक लागल्या अशें विधान मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें केलें। बेरोजगारी हे वाट्या गुन्यांवा फाटलें मुखेल कारण आसा अशें मंत्र्यान म्हटलें। तशेंच ही गुंडगिरी सोंपोवपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन हाचेर उपाय काडपाक जाय अशें मत सुदीनान उक्तायलें।